आयच्या वाचपांनी देवाचें उतर आमकां कितें कळीत करता? देवान मनशाक रचलो, आपल्या सारको रचलो आनी ताचें आयकोन, देवाचें आयकोन आपलें जिवीत बरे भाशेन ह्या संवसारांत जिवंक ताका हुकूम घालो. पूण तशें घडलें ना. ही स्वतंत्रताय देवान मनशाक दिल्ली ऑटोमॅटिकली न्हय, पूण जाणो जावन अणभव घेवन आपलें जिवीत ताच्या ताब्यांत करून तें जिवंक सोदता तसलो मनीस तो जावंक घडोवंक येवंक जाय आसलेलो. पूण तें तशें घडलें ना. म्हणटच कितें जालें? देवान आब्रामांक एकठांयलो आनी ताका सांगलें, चल तुका हांव व्हड करतलो. दोन वस्तू ताच्या जिवितांत ताका कळ्ळ्योच ना. ताचे कडेन खूब आसलेलें, पूण देवान आपयलो म्हणून ताणें देवाक वय म्हणलें आनी ही वेता तोच नकळो. चलता 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 केन्ना त्या देसान ताका तें सगळें मेळटलें तें तो नकळो आसलो. थंयसर वेता थंयसर तो आपलें बिराड कोत्तालो, बरे भाशेन जियेतालो, देवाचेर पात येवन तो सगळें कोत्तालो. पूण ताका भुरगें नासलेलें. जाणटे पिरायेर ताची बायल सारा पावलेली. पूण देवान कितें सांगलेलें? तुजी संख्या ही वयर नेकेत्र आसा त्या प्रमाणे ओ दर्याचे देगेर रेंव आसा त्या प्रमाणे तुजी संख्या जातली. पूण एकूय भुरगें ना ताका. ताणें देवाचेर आनी बायलेनूय विस्वास दवरलो आनी इजाक तांकां जालो. आतां ताणेंच तें सगळें पळयलें ना. आब्रामान ना म्हणून सारान इतली व्हडली संख्या तांची जातली म्हणून. पूण हळू हळू देवाच्या टायमार तें सगळें घडटा. अशें जातलें म्हणून देवान सांगलां. पूण आजून तें जावंक ना. जायत वेता. केन्ना जातलें आमी नकळो. पूण हो विस्वास आमी ताचेर धरून आमची पावलां मारता. एक बायल, एक दादलो, ती काजार जातात. हें काजार देवा सोबें, जेजू सोबें घडटा. पूण तें काजार तोखतलें की तोखचें ना तें आमी कशें जाणा? विस्वासान आमी पावलां मारता. आनी जे आमचे अणभव आसा ते सगळे देवाचेर धरून, देवाचेर विस्वास धरून आमी फुडें पावलां मारता. खूब पाटी आमी निराश जाता. आमकां जाय पळय तशें घडोना. पूण तरी पूण देवाचेर विस्वास धरून आमची पावलां आमी मारीत रावंक जाय म्हणून आमकां देवान कळीत केल्लें आसा. आतां पळयात, वो इस्रायली लोक, जाकोब, तांची संख्या वाडटा पूण तांकां जेवंक खावंक ना. जाकोबाच्या भुरग्यांनी आपल्या भावाक जुजेक विकून इजिप्ताक धाडलेलो. इजिप्तान तो व्हड जालो. तें देवाचें काम. आनी हे आतां ताचे भाव ताचेच शी वेतात. तो तांकां वळखता पूण ते ताका वळखनात. तांकां सगळें बरेंपण दाखयता तो. आनी तो सांगता, हांव तुजो भाव म्हणून. तो खूब रडटा, तुमी म्हाका अशें केल्लें पूण देवान म्हाका साल्वार केलो आनी हांवच आतां तुमकां पावता. आतां तांची संख्या भरपूर वाडली आनी तांकां मागीर ते इजिप्तकार आसलेले ते फारोचे मनीस पिडापीड दिवंक लागले. आतां ताणें देवाक विनंती केली, हिंचोर आसा आमचो देश, हिंचोर आसा आमचे फुडार, हिंचोर आसा आमचो फुडार. आनी देवान ते रातीक तांकां सगळ्या जाणांक सुटका दिली. रातीक ताणें जेवण केलें. दुसरे दिसा ते सगळे भायर सरोन दर्यांतल्यान 40 वर्सां ते चलोंक लागले. देवान तांकां सांबाळली 40 वर्सां. आनी अरण्यांत, आमी जाणो अरण्यांत कितली कठिनाय आसा पळय ती, पूण देवान तांकां व्हेली, शिकीत तांकां तांचो देश दिलो. आनी हे सगळें आयज आमकां देवान सांगलेलें आसा ताच्या उतरांतल्यान. पूण देव सदांच विस्वासी. जितली आमी ताका विस्वासी रावता तितलो देव आमकां प्रत्येकाक सांबाळटा आनी आमचे उद्देशीन दुसऱ्यांकूय.
आमी भितरल्यान त्या विश्वासान रावंक जाय. दृढ विश्वास म्हणजे आलो नासतना धोलो नासतना आलतलो दोलतलो पूण आमची चिंतना भावना देवाचेर धरून आमी पावलां फुडें मारूंक जाय. अशें आमकां देवान दुसऱ्या वाचपानूय सांगलेलें आसा. तर भयणीनो आनी भावनो, तिसऱ्या वाचपान आमकां तो कितें सांगता, आमी सदांच जागृत रावंक जाय. तो केन्ना येतलो, केन्ना आमकां दितलो तें ताचेर अवलंबून आसा. पूण आमी सदांच तयार आसूंक जाय. आनी सदांच तयार आसत तर तो आमकां शेर्त कितें दिवंक जाय तें दितलोच. आनी हे भाशेन करिना जाल्यार आमचेच गोरठाण जातलें. पळयात, तो पेद्रू मागीर ताका सांगता, आमी आतां सगळें केलेलें आसा, हें आमकां सांगता की सांगू. तो सांगता, वय तुमकां सांगता हांव, पूण तुमी तें बरे भाशेन करूंक जाय. आतां तो येना म्हणून, तो आमकां सगळें जाय पळय तें दिना म्हणून आमी आमकां जाय पळय तशें करूंक लागता, आमचें जिवीत इबाडता, दुसऱ्यांचें इबाडूंक लागता. तसलें चलचें ना. ताचो परिणाम आमचेर जातलो आनी दुसऱ्यांचेरूय जातलो. ताका लागून तुमी जागृत रावात. दुसरें म्हणजे ते जाणत पूण ते भाशेन करिनात. असलोय लोक आसा. भावार्थ धरूंक जाय पूण कित्याक धरूंक जाय, कितें मेवता. आतां आमी तरी हांगसर मिसाक आयिल्लीं आसा. खूब जाणां मिसाक येनात. कित्याक निराशीपणान जियेतात. आसूं, पूण आसूं कित्याक म्हणलां जाणें, कित्याक आपल्या जिवितांत ती सारकी आपलें जिवीत देवाच्या एकवटान सारी नासलेलीं, तांकां दुयेंसां जाल्लीं आसा, तांकां वायट जाल्लें आसा. पूण थोडीं सगळें करतात आनी तरी पूण तांचेर वायट आयिल्लें आसा. वय ते स्थितीन आमी जेजूच्या एकवटान तें सगळें धरूंक जाय आनी तो आमकां घोटाय दितलो. आमी त्या वेळार जेजूच्या कोश्टांत भाग घेता आनी ताचे बरोबर सगळ्या मनशाकुळाची सोडवण ताचे सगळें आमी करूंक लागता. कित्याक देव आमचें पळय दूख सोंसता जेजू बरोबर तें दुसऱ्यांचे साल्वासांव पासत तो वापरूंक लागता. तर आनिकूय आसतात ते नकळत. आतां कितें हुकूम देवाचो असल्यांक तितली ते सोदता पडचें ना म्हूण आमकां आयच्या वाचपान सांगलां. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी कसलीं मनशां, आमी भावार्थी. पूण आमचो भावार्थ कशे भाशेन आमी जिवंक जाय, प्रत्येक वेळा आनी प्रत्येक वेळा कशी आमी जियेतल्या ही कृपा मागूंक जाय. ही कृपा आमकां देवान दिल्ली आसा. कित्याक देव आपल्या पुता जेजू सगळें आमचे भितर जियेता आनी ताका जितली आमी हाजीर जाता, आमची चिंतना, आमची भावना जी आमी अणभवता तितली ताका एकवटान दवरता, तितलो तो आमकां तातूंतली सुटका दिता, आमकां शांती हाडटा, आमकां गोठाय दिता. खूब वस्तू घडना पूण आमी भितरल्यान शांत आसा. आमी आमकां कितें करूंक जाय तें केलेलें आसा. बाकीचें देव करतलो ह्या विस्वासान आमचें जिवीत आमी सारया. ह्या बोरवाशान तो आमकां जाय पळय तेन्ना कितें करूंक जाय तें दितलो आनी ताच्या मोगान आमी अदीक आनी अदीक जियोया. आनी हें करच्याक सदांच रातची जेजू भाशेन 5 मिनट आमी, तो थोडो सुबेज वेळ घेतालो, पूण आमी फकत 5 मिनट जेजूच्या एकवटान रावया. कोंत घेयात. प्रत्येक मणी आसा पळय, सुस्कार घेतना आमी जेजून बरोवन आयल्या, सगळें आमचे भितर आसा तितली चिंतना, भावना, आठवणी, अणभव हे सगळें जेजूच्या नांवान भायर काडया आनी तो ताचेर आशिर्वाद घालून आमकां शांती हाडटलो. ते काडून त्या जाग्यार आपलें बरेंपण आमचे कुडींत मनांत वतल्यान भरून काडटलो. आनी हे भाशेन 5 मिनट केले की ना, जशे भाशेन 5 मिनट लागता आमकां एक आणी साफ करच्याक उदकान आनी साबवान, जेजूच्या नांवान आनी प्रत्येक सुस्कारान आमी नितळ निर्मळ जातल्या आनी हे भाशेन न्हिदोंक गेलीं की ना आमकां बरी जेम पडटली. पिल्लां बेल्लां कांय नाका आनी हे पळय जास्ती खोंती आसा ती सगळी ताचेर धरून आमी शांत जातल्या. आनी हे परी आमी न्हिदोंक गेल्या की जेजू जें पातक आमी कोत्ता तें आमचें भितरलें जिवीत विस्कोटा येता, सारकें करिना, तें तो थाऱ्यार हाडटलो. सकाळीं उठलीं की आमी एक नवी रचना, जेजू सगळें आमचें जिवीत सारलेलें आसा, तो आमकां कोत्तलोच, तो विस्वासी
आमी नोई जावन ताका एकवटून रावया. तेच भाशेन रातीक आमी मागणें केल्लें ते भाशेन आतां सकाळीं आमी मागणें करतना तें खोलायचें मागणें जातलें. आनी तुमी पळयतल्यात की आमची चिंतना, आमची भावना आमकां आनीक कंट्रोल करची ना. जेजूच्या ताब्यांत आमी रोखडीच करतले आनी ताचो पवित्र आत्मो आमकां रोखडीच सुचयतलो कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय. भितरल्यान विस्वासान, बोरवाशान, ताचे प्रिती मोगान आमी जियोंक लागतले. ही गॅरंटी देवान दिलेली आसा. ती गॅरंटी पाळच्याक आतां थोडो वेळ आमी आमच्या हात अशें उंटयेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया, ताका अणभवया. जशे भाशेन देवान सुरवातेक मनशाच्या नागपुड्यांनी सुस्कार घातलो, तेच भाशेन तो आमचे सगळे प्रत्येक वेळा सुस्कार आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान घालता आनी आमकां जिवी दवरता. आमी मोत्ता, सुस्कार भायर सोडटना आमी एके वतीन मोत्ता, सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताका दिता आनी तो आमकां नवें जिवीत आपलें सगळें दुसऱ्या सुस्कारान दिता. हे परी ताच्या आमी कोश्टांत, मरणांत आनी पुनर्जीवणपणांत भाग घेता. पास्कल मिस्ट्री म्हणटा आमी, पास्कांचो मिस्तेर हो आमी अणभवता. आनी हे परी जेजूच्या एकवटान प्रत्येक वेळा आमी जिवंक लागली म्हणटोच ताणेन आमकां सांगलेलें आसा तें आमचें सगळें घडटलें. कशें घडटलें, कितें जातलें तें ताचेर आमी दवरया आनी तो आमकां शांतीन आमची पावलां मारूंक घोठाय दितलो. आनी बाकीचें जें ताणेन घडून हाडूंक जाय तें घडून हाडटलो. विस्वासान आमी फुडें या.